म्हादय लवादा मुखार फुडली सुनावणी जाय मेरेन म्हादयचें उदक वळोवचें ना आनी वापरचेंय ना अशें लेखी उतर कर्नाटक सरकारान लवादाक दिलां। म्हादय प्रश्नाचेर मंगळारा दिल्ली सुनावणी जाली। गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक एकामेकाचे प्रतिज्ञापत्रांचेर आपापली जाप 15 मे मेरेन दिवची पडटली। ते उपरांत जोड प्रतिज्ञापत्र घालपाक 15 जुलय मेरेन वेळ दिला। म्हादय प्रस्नावेली फुडली सुनावणी आतां 21 ऑगस्टाक जातली। लवादा मुखार आशिल्ली म्हादय उदकाची केस मंगळारा सुनावणेक आयली। 21 ऑगस्टाक फुडली सुनावणी जाय मेरेन म्हादयचे उदक वळोवचे नात आनी वापरचे नात अशी लेखी उत्तर कर्नाटक सरकारान म्हादय लवादाक दिला। गोंयचो ॲडव्होकेट आत्माराम नाडकर्णी आनी दिल्लींतले आदोगाद धरून 8 आदोगाद गोंयची बाजू मांडपाक सुनावणेक आशिल्ले। उदका स्त्रोत खात्याचो अधीक्षक अभियंतो श्रीकांत पाटीलूय सुनावणेक आशिल्लो। लवादान म्हादयचे उदकाचेर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकाराक आपापली भुमिका मांडपाक सांगिल्ली। गोंयान आपली भुमिका 5 फेब्रुवाराक लवादा मुखार मांडली। मंगळारा जाल्ले सुनावणेन लवादान तिनूय राज्यांचे एकामेकांचे भुमिकेचेर 15 माया मेरेन आपल्यो जापो दिवंक सांगला। त्या उपरांत तिनूय राज्यांक जोड प्रतिज्ञापत्र दिवंक 15 जुलय मेरेन वेळ दिला। ह्यो सगळ्यो जापो दिवपाचे सोपस्कर पुराय जातकीच ऑगस्टाचे 21 तारखेर फुडली सुनावणी जातली। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। शिरदोन वडवड वाठारांतली उदका पुरवण शुक्रार मेरेन सारकी जातली अशें PWDचो कार्यकारी अभियंतो दिलीप ढवळीकारान म्हणलां। फातर वचून पायपलायन ब्लॉक जाल्ल्यान उदका पुरवण सारकी जायनाशिल्ली अशें ढवळीकार म्हणटा। वडवड आनी शिरदोन वाठारांत फाटले 2 म्हयने जाले नळाक उदक सारकें येना म्हूण लोक बोवाळ मारताले। निमण्या लोकांनी PWDंत वचून इंजिनियराक घेराव घालो। जवळ जवळ 2 म्हयने जाले वडवडा ह्या शिरदोना गांवांत उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। नाही आमचो ना जेई हेजे 2 म्हयने जाले हांव येता हांगा पांय धरता, पूण हांगा मात तेणें पळोवपाक लक्ष घालूंक ना आमकां उदकाचो टँकर सुद्दां तेणें धाडलो ना। आमचो PWD मिनिस्टर हांव नकळो कितें करता तो। आमचे गांवांत तर जवळ जवळ महिला आयज पडले आसा, तुमी येयल्ले आसा। 2 म्हयने जाले उदीक ना म्हणून आयज हो एक लास्ट गेल्या विकान सुद्दां आमी येयल्लेले शांततायेन ताका सांगलेलें, तें सुद्दां तेणें लक्ष दिल्लें ना। आश्वासन फटीचें आश्वासन दिल्लें आसा तेणें। आमकां मंडे सुद्दां आमकां एक उदीक धाडटा सांगलेलें, काल सुद्दां आमी रावले, पूण आमकां मात उदीक येयल्लें ना। उदीक पिवपाक सुद्दां ना अशें हाल जाल्ले आसा। आज ते आमकां थंय लायनी चॉकअप आसा तो आज मेळ्ळा बाजारान जंक्शनाचेर शिरदोना मदला वाडा म्हणटा थंय, आनी तो चॉकअप आतां काडपाचें काम चालू आसा। तो चॉकअप काडल्या नंतर थंय सगळ्यांक उदक सारकें मेळटलें। ब्रेकडावन जाल्लो तेन्ना फातर भरलेले आनी ते एका एल्बोक वचून लागलेले। तें काम आतां तें ट्रेस जालां आनी आज तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी शिरदोन गांवांक पयलीं सारकेंच प्रेशरान उदक मेळटलें। दुसरें म्हणल्यार जुवार वाडो आसा ताकाय थंय काम चालू आसा आनी आज दोनूय कडेन दोनूय एरियेंत वॉटर सप्लाय रेगुलर जातलें। जुवारी नगरांत बुधवारा राती जाल्ल्या अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ले अक्षय कानडे ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक GMCंत मरण आयलें। गंभीर जखमी जाल्ले दुसऱ्या एका तरणाट्याचेर मेडिकलांत उपचार चल्ल्यात। बुधवारा राती उसरां हो अपघात जाल्लो। अपघातांत गाडी सामकी काबार जाल्या। जुवारीनगर वाठारांत बुधवारा राती हो अपघात घडलो। GA 06D6199 ह्या मोटारीन रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या रस्तो विभाजकाक धपको दिल्ल्यान गाडी कुशीक वचून पडली आनी उलटी जावन पडली। ह्या मोटारीन 3 चले आनी 2 चलयो आशिल्ल्यो अशी माहिती घडणूक प्रत्यक्ष पळोवपी लोकांनी सांगले। जखमी जाल्ल्या लोकांक बांबोळे GMCन धाडले। अक्षय कानाडे ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक हॉस्पिटलांत मरण आयलें। गंभीर जखमी जाल्ल्या दुसऱ्या एका तरणाट्याचेर सध्या उपचार चालू आसात। इधर एक्सीडेंट हुआ है, क्या हो गया पता चला है आपको? 2 लड़की था, 3 लड़का था। कैसा हुआ मालूम नहीं, उधर से गाड़ी आया पलटी पड़ा और एक तो कान से खून पड़ रहा था। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार। इतल्यान ह्या खबराचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।